मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी पवित्र सातोल्यांत प्रवेश केला. आज ज्यूच्या कोस्तांचो वो ताळ्यांचो आयतार. जेजू गाडवाचेर बसून आपल्या शिसां बरोबर जेरुजालेम शारांत भितर सरलो आनी लोकांनी ताका जयकात दिवन ताका शारांत भितर घेतलो. पयले वाचपांत आमी कोस्टोल्या सेवकाची खबर आयकल्या. हो सेवक निरपराधी आनी गुन्यांव नासतना आपल्या जिवितांत कोस्ट भोगता म्हूण प्रवादी आयजाया आमकां सांगता. दुसऱ्या वाचपांत भगवान पावलो फिलिपकारांक आमच्या सोडणेची खबर सांगता. जेजू क्रिस्त देव आसून आमच्या पासत दुर्बलपणान जल्मून एक लोजयेचे मरण मेलो म्हूण सांगता. हे भाशेन जेजूचे लोजयेचे खालतिकायेचे आनी गुलामपणाचे कोस्ट मरण न्हय मनशाची असोकताय पूण व्हरतें शाणेपण आनी जैत हाडटलो शक्ती म्हूण आमकां सांगता. शुभ वर्तमानांत आमी मातया प्रमाणे जेजूच्या कोस्ट मरणाचो इतिहास आयकला. तर ह्या सातोळ्यांत आमी खालतिकायेन भक्तीपणेन भावार्थान जेजूच्या कोस्तांत वांटो घेवया आनी जेन्ना आमी दूख कोस्तांत सांपणटा तेन्ना आमी जेजूच्या कोस्तांचो उगडास करुया आनी ताची फळां आमकां मेळूंक आज आमी खालतिकायेन देवा लागीं मागुया.